राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाचे येवकाराची चल्ल्या तयारी. गोंय मुक्ती दिसा निमतान मुखेल सोयरो म्हणून लायतलो उपस्थिती. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली कार्यावळीची माहिती. शेतां रोवपा खातीर आमकां करात मजत. करमळेच्या शेतकारांचो सरकाराक उलो. मजती खातीर सरकारी कचेऱ्यांचे झरयले हुमरे, पूण खंयचे कडेन कांयच ना. पणजेचे आझाद मैदान आता आझाद उरचे ना. या फुडें आझाद मैदानाचेर करपाक मेळची ना लोक आंदोलनां. मुख्यमंत्र्याचो विचार प्रत्यक्षात हाडटली पणजी महानगरपालिका. पणजेचो आमदार बाबुशाचो मात ताका विरोध. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात आयच्यो खबरो विस्तारान. गोंयांतली शेकड्यांनी आंदोलनां, आंदोलकांच्या सुखदुःखाचे साक्षीदार असलेले वंदे मातरम, भारत माता की जय ह्या सारकिल्ल्या घोशणांक मेकळीक दिवपी, अन्याय जाल्ल्यांच्या पिडेस्तांच्या आवाजाक बळगें दिवपी, राज्यघटनेनच दिल्ले विचार स्वातंत्र्य मांडपाक आझादी दिवपी पणजेचे आझाद मैदान आता आझाद उरचें ना. मुख्यमंत्र्याचो विचार पणजे महानगरपालिकेन प्रत्यक्षात हाडपाचें थारायलां. पणजेचो आमदार बाबुशान मात ताका विरोध केला. गोंयची राजधानी पणजेचे हार्ट जावन रावल्ल्या आझाद मैदानाचेर मर्यादा हाडपाची यत्न चल्लेत. थंय ह्या फुडें कसलेच मोर्चा, आंदोलनां, उपोशणां करपाक मेळची नात. हें सगळें आतां परेड मैदानाचेर करचें पडटलें. पणजेचो महापौर उदय मडकयकारान सांगलां. फुडले बसकेंत ह्या निर्णयाचेर शिक्कामोर्तब जावपाचो आसा. लायफगार्डांनी केल्लें आंदोलन आनी तेंचें उपोशण हें आझाद मैदानावयलें निमणें आंदोलन थारूं येता. पळयात पणजेचो महापौर कितें सांगता आनी त्या खातीर कितें रजाव दिता तो. आतां आझाद मैदान प्युअरली थंय एज्युटेशन आनी तसलें कांय आमी थंय करपाक हें दिवचें ना. हेज्या फुडें आतां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां आमकां की थंय आनी हेज्या फुडें जावं मोर्चा जावं आनी कितें थंय तुका दिवपाक ना. तांकां आमी परेड ग्रावंडार, जो परेड ग्रावंड आसा, आमी ह्या कावन्सील मिटिंगेक रेजोल्युशन घेतलें ते डिनोटिफाय करपाक. ते नोटिफाय आसले, दोन जागे नोटिफाय आसले पणजेंतले, एक आझाद मैदान आनी एक कांबाल परेड ग्रावंड. म्हणटकीर आमी आझाद मैदान आतां डिनोटिफाय करतले. हेज्या फुडें फक्त थंय तो आझाद मैदान जी आसा ही जागो फक्त त्या हेजे VIP जे म्हणजे हुतात्मा आमचे जे थंय कोण येता थंय आमचे हेजेर हें करपाक, आमची रीत दवरपाक जावं हें दवरपाक, फंक्शन करपाक 18 जून 18 जुनाचो फंक्शन जावं आनी कसली कसली फंक्शन आसा तीच फंक्शनां जातली. एज्युटेशनां जावं ही असली आनी थंय कांयच आमी परमिशन हेच्या फुडें दिवचें ना. पण पळय गेले जाल्यार इतले वर्सां पासून एज्युटेशन आनी सगळें आंदोलन हे पयलीं गोवा फ्रिडम जावपाचें थंयच जालेलें आसा, जाल्यार हे मदींच डिसिजन घेवपाचो कारण कितें आशिल्लो? आतां पळय सिटीन हळू ट्रॅफिक वाडत आसा. ट्रॅफिक प्रॉब्लेम पणजेन इतको जाला. आमी आतां ते जाग्यार घालता आमकां नाका शेवट येता. कित्याक आतां पे पार्किंग जालें, हळू क्रॅम्पिंग आमी करता, आमी टोईंग करपाक लागले. आमी जी रातची आतां आमी जो 12-1-2 पर्यंत आमी क्रॅम्पिंग करता, टोईंग करता. आनी जो आझाद मैदान सेंट्रली लोकेटेड आसल्या कारणान थंय अशी ट्रॅफिक जाम जाता. मागीर कितें आसल्यार मोर्चे हाडल्या उपरांत आनी कितें हाडल्या उपरांत खूब त्रास जाता. जाल्यार म्हाका दिसता की परेड जो ग्रावंड आसा, म्हणजे आउट एंड आउट सुद्दां गाडयो थंयच्यान भायल्या भायर पार्क करूंकूय जागो आसा, एम्पल जागो आसा. गाडयो पार्क करूंक मेळ्ळ्यो आनी भायल्या भायर गाडयो थंयच्यान म्हणजे एक जावं दोनापालच्यान आउट ऑफ युनिवर्सिटी रोडा वयल्यान भायल्या भायर त्यो गाडयो फाल्यां कितें मोर्चा थंयच्या भायल्या भायर सोडपाकूय मेळ्ळ्यो. एक म्हणजे सिटीन हें कंजेशन जावचें ना. हो विचार माननीय मुख्यमंत्र्याचो सारको आसा आनी तेजेर आमी रोखडेंच आमी डिसिजन घेतलें आनी कलेक्टराक कळयतलें की तो प्लेस आसा तो डिनोटिफाय करपाक. अशें असलें तरी पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताक मात हें मान्य ना. तो म्हणटा आझाद मैदानाक इतिहास आसा, ती विचार मांडपाची सुवात, ती आझादच उरपाक जाय. बंधनात अडकून फावना. आयकात बाबुशाक. Sir, yesterday your mayor have commented that ki Azad Maidan should be denotified for the protest. What do you like to say? Denotified for the protest? No, I don't agree to that. I feel Azad Maidan, there should be one place at least. And Azad Maidan is, the name itself Azad Maidan, is where freedom of speech wise it is confirmed. I think Azad Maidan should always remain Azad Maidan, where people can voice their opinion, whether it is positive, negative and all these things. I think that's the right place. It is in front of the Martyrs Memorial. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. शेतकऱ्यांच्या हिताचो विचार करूनच 3 कायदे केल्यात. केंद्र सरकाराच्या कंत्राट फार्मिंग कायद्याचो गोंयाकय लाव जातलो, भाजपान सांगला.
जाल्यार दुसऱ्या वाटेन हे तिनय कायदे चालीक लावपापासून सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र सरकाराक आडायला. नवे कायदे स्थगीत दवरून आपले देखरेखी खाला परत शेतकारा बरोबर चर्चा करपाची सुचोवणी सुप्रीम कोर्टान दिल्या. भाजपाचो फुडारी नरेंद्र सावयकाराच्या मतान ही तिनय बिलां 21व्या शेंकड्यांतले शेतकारा खातीर केल्यात. शेतकारांच्या उत्पन्नाचेर कसलोच उपकर लावचे नात. तेच बरोबर शेतकारांक आपलो माल खंय विकपाक मेकळीक आसतली. ह्या कायद्याक लागून शेतकारांक मध्यस्था कडल्यान स्वातंत्र्य मेळटलें. कायद्याचो परिणाम कांय वर्सां उपरांत दिसून येतलो अशें ताचें म्हणणें. आणि जेन्ना आमी मुखावेलो देश आमचो म्हणटात, 21व्या शतकांतलो देश आसत, आमचें कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड जें आसा तातूंत आमी विचार केलो जाल्यार तातूंत आमचो हो शेतकार भाव जो आसा हो जर बऱ्या तरेन उबो रावतलो, मोठ्या उमेदीन जर काम करतलो जाल्यार ताका तितलीच ताकद दिवपाची गरज आसा. आणि म्हणून ही जी फार्मर्स बील आसात, ही फार्मर्स बील बेजिकली जी पास केल्ली आसा हेजो फाटलो उद्देश हो आसा की हे जे आमचे शेतकार भाव आसा त्या शेतकार भावांची त्यांचो प्रोग्रेस, त्यांचो मुखावेलो सगळो फुडार चिंतून खरें म्हणजे केल्लें आसा. सादी गजाल घेवया आमी की आमचे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आमी जर विचार केलो, आमी गोंयचो सादो शेतकऱ्याचो विचार करुया की आतां हांगासर खुबशे जाण एकाच तरेचें उत्पन्न आपल्या शेतान घेतात. आतां जर विचार केलो की जमनी आसात पूण ते जमनी जर तश्योच खाली उरल्यो, पडंग उरल्यो, पूण ती जमीन जर दुसरो एखादो कोण येवन ती जमीन जर हें करपाक शकता आसत, तो जर डेव्हलप करपाक शकता आसत जाल्यार तेजे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट करून त्याच्या आदाराचेर ते फार्मींग जें आसा तें फुडें व्हरपाचें काम ह्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान करपाचो जो निर्णय घेतिल्लो आसा तो ह्या फार्म्स बिलाच्या माध्यमांतल्यान त्याचो फायदो हो शेवटी ह्या शेतकऱ्याक जावपाचो आसा. जाल्यार गोंया सारख्या आमच्या ल्हानशा राज्या भितर सुद्दां हेचो कितलोसोच फायदो हो आमच्या शेतकऱ्यांक निश्चितपणान जावपाक शकता. कांय जाण म्हणटात की बाबा आमची जमीन आसा ती जमीन फुडें डेव्हलप करपाक जाय, कशें करपाचें. पूण आतां जर हेचो जर आमी विचार करीत जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाच्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे ते जर शेतकऱ्याक आमी हो जर सपोर्ट करपाक शकले, शेतकऱ्यान जर आपले एग्रीमेंट जर करपाक शकलो आणि तेजें एक व्हडलें प्रोटेक्शन खरें म्हणजे ह्या सगळ्या दोन्ही बिलांच्या माध्यमांतल्यान सरकारान दिल्लें आसा. आतां एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. अंदू आमचें गोंय मुक्तीच्या 60व्या वर्सांत पावल घालता. राज्य सरकार 19 डिसेंबरा सावन कार्यावळी घडोवन हाडपाक सुरवात करतले. 19 डिसेंबराचे उक्तावणाचे कार्यावळीक राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उपस्थित रावतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मुक्ती दिसाचे कार्यावळीची माहिती दिली. तेच बराबर वर्सभर जातल्या कार्यावळींचोय नियाळ घेतलो. 19 तारखेच्या कार्यक्रमाक माननीय महामहिम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदजी हांकां गोंयान आमी इन्विटेशन दिल्लें, तांच्यांनी येवपाचें थारायलां आनी आमी बरगतचो असो एक बरो कार्यक्रम 60th इयर सेलेब्रेशन हाज्या सुरवातीक ताची सुरवात खूब बरी जावची अशा पद्दतीचो कार्यक्रम आयोजन केला. सकाळचो कार्यक्रम जो जाता तो त्याच पद्दतीत म्हणजे कंपाल ग्रावंडाचेर म्हज्या हस्ते ध्वजारोहण आनी बाकीचो कार्यक्रम जो आसा तो त्याच पद्दतीत जातलो. राष्ट्रपतीची गोंय भेट 1:05 INS हंसांतल्यान गोंया आगमन. राज्यपाल आनी मुख्यमंत्री दितले येवकार. दाबोळेच्यान 1:25 GU हेलिपॅडाचेर पावतले. 1:35 हेलिपॅडा कडल्यान राजभवनाचेर. सांजे 5 मेरेन राजभवनाचेर राबितो. 5:40 आझाद मैदानाचेर हुतात्म्यांक आर्गां ओंपतले. सांजे 6 वरांचेर दयानंद बांदोडकार ग्रावंडाचेर मुखेल कार्यावळ आसतली. 20 तारखेक राष्ट्रपती वचपाक भायर सरतले. मुखेल कार्यावळी 6 वरांचेर येवकार गीत. सुमार 400 जाणांक आमंत्रण. कार्यावळीचे थेट प्रक्षेपण. 10 मिनटांचो लघुपट दाखयतले. येवकाराचे उलोवप, राष्ट्रगीत, सांस्कृतीक कार्यावळी. गोवा 365 खातीर आल्तीनच्यान इर्शाद शेख. कोरोनान सगळ्यांचे भेंड मोडून उडयला. तरीकय गोंयकार निरशे नासतना शेतांनी बागायतींनी देंवला. आता जाय ती फक्त सरकाराची मजत. पूण शेकड्यांनी खेपो घातल्यो तरी सरकार कानामनार घेना. भुंयपूत म्हणटात. करमळीच्या धडो खाजन टेनंट असोसिएशनान कृषी संचालकाची भेट घेवन करमळेची शेतां वाटावपाचे सरकाराक गाराणे घातल्यात. शेतकी विभागान मजतीचो हात दिलो जाल्यार जानेवारी पासून शेतां कसोवपाक मेळटली अशें शेतकारांचें म्हणणें. पळयात. करमळेचो हो शेतां वाठार. शेतकार सांगतात 4.5 कोटी खर्च करून सरकारान शेतकारांक बांद बांदून दिल्ले. बांद बांदून 15 वर्सां जालीं.
पूण सुमार 1,500 संख्येन आशिल्ल्या शेतकारांक अजून शेतां रोवपाक मेळनात ही तांची खंत. ते म्हणटात मानशेकार उदक आडयतात, नुस्तें धरतात आनी फकत आपली पोटां भरतात. शेतांक योग्य त्या वेळार उदक मेळना. शेंकड्यांनी निवेदनां भेटयल्या उपरांत बिरेस्तारा कृशी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी येवन इन्स्पेक्शन केलें. पूण फुडें कितें जातलें शेतकारांक खबर ना. आयकात तांचे उतफर्के. सगळ्या फार्मर्सांनी आमी एप्लिकेशनां केलेलीं, सगळ्या डिपार्टमेंटांनी केलेलीं. आमी रेव्हेन्यू मिनिस्टराक केलेली, चीफ मिनिस्टराक केलेले, ओके, एग्रीकल्चर मिनिस्टराक केलेले आमी एप्लिकेशन सगळ्या फार्मर्सांनी, ओके. आनी आमी मागणें केलेलें की आमकां शेतां रोवपाक दी म्हणून. आतां उणेंच उणें आमी वर्सांचे वर्स फार्मर्स मागताले गव्हर्मेंटा कडेन की आमकां शेतां रोवपाक दी म्हणून. पूण ह्या वर्सा कितें जालें, ह्या वर्सा सगळ्यांचो जॉब मॅक्झिमम आमचे भाव जे कामाक आसलेले तेंचो जॉब गेलो, ओके, बिकॉज ऑफ कोवीड. आनी तेका लागून आमी मागल्या गव्हर्मेंटा कडेन वचोन हे वर्सा आमी चडूच हें दवरल्या, म्हणजे गव्हर्मेंटाचे फुड्यान वचोन रावल्या की आमकां फार्मर्सांक शेतां रोवपाक दी म्हणून. कळ्ळें? तेका लागून हे पळय हिंगा ते मानशेक फोंय मारून दवरता आनी फकत फिशिंगाचेच बिजनस जाला. फार्मर्सांचे हिंगा आतां 1,200 सुमार फार्मर्स आहा, ओके, जी 1,500 सुमार शेतां आहा. हे हितून 7.5 किलोमिटर बांदूच आहा, जो गव्हर्मेंटान 4.5 करोड मोडून आमकां शेतकारांक लागून रोवपाक लागून बांदलोलो. आतां उणेच 15 वर्सां जालीं हे बांद बांदल्यार. आमी सोजमलेले आमकां शेतकारांक शेतां रोवंक मेवतले म्हणून. ते खातीर हो बांद बांदलोलो, पूण सगळें मानशेकाराचेच राज जाला. कमिटी रिस्पॉन्सिबलूच घेयना कमिटी. आनी आमी कंप्लेन 100 कंप्लेनी बरयल्या, हाजरांनी बरयल्या दोतोर मामलेदाराक बा. रिस्पॉन्सूच जायना. हिंगा येवन इन्स्पेक्शन चालू. आतां सद्याक इन्स्पेक्शन चालू जालां, ओके. आमी वचोन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची देरां गडगडल्या सगळ्या फार्मर्सांनी. आनी आतां ते इन्स्पेक्शनाक येयले आनी आमकां दिसता की हे इन्स्पेक्शनान खूब चेंजीस जावपाचें आहा, ओके. शेतकारांक शेतां रोवपाची मेवतली म्हणून आमी आश्वासन दवरता की शेतकरी रेडी आहा शेती करपाक. हय आसा. ही शेतां सुकली न्हू, ही शेतां सुकली न्हू पळय. ही काय बरी आतां सारें नासतना शेतां जातलीं सुकयल्यार. आमी केन्नाच हे शेताक सारें यूज करना. हे सारें नासतना शेतां जाता. हिंगा देस्पेसूय व्हडलो येयना, फकत रोव मारपाचो कणस जाता तुका. आनी कणस जालें म्हणटच आमकां हिंगा 2 वर्सां लागून सुशेगाद हात पांय उडोवन जेवंक मेवता. एक पयसो खर्च करूंक नाका. हें आमकां जाय गव्हर्मेंटा कडल्यान हेल्प जाय की आमकां हें उदकाचो लेवल आहा न्हू तो शेतां सकयल हाडपाक. ही एटलिस्ट 20 वर्सां जालीं आमकां शेतां रोवंक मेवना. ही शेतां बुडोवपाचो कारण म्हणजे नाजारेत डिमेलो आनी तेगेली बायल आनी कमिटी. हें जेन्ना आमी रोयताले 20 वर्सां पयलीं आमी रोयताले आनी 20 वर्सां आमकां रोवंक मेवना ही शेतां. सगळीं आमी मिटिंग्यो घेतल्यो, मानशेर येयले, कमिटी आमकां रिस्पॉन्स दिना, मामलेदार दिना आनी कोणूच दिना. आनी बायलां जी आमची शेतकारां आसलीं ती दुकानी रोडोन हांगसर वयता आनी हो गव्हर्मेंट लोगून सांगता शेतां रोय, पूण हांगा फायदो कांय जायना. गव्हर्मेंटूच वयल्यान ह्या कमिटीक सपोर्ट करता म्हाका दिसता. नाजारेत डिमेलो तेगेली बायल आनी तेगेली कमिटी आसा ती जे आमी वोटींग लिस्टांक नांवां घालता ती आमकां वोट मारूंक मेवना. एके फॅमिलीचे नो वोटींग तेंच्यांनी नाजारेत डिमेलोन हे वोटरांक रायट दिला आनी एगेन्स्ट आसा तांकां रायट मेवना. आनी कमिटी तेंचे वोटर्स आसा तांकां रायट दिल्या बरोबर आमची जे वोटर आहा ते भायर पडटा. ह्या खातीर ही शेतां पडटा. लास्ट इयर 70,10,000 हें ऑक्शन जाल्लें. एक पासबुकार पयसो कांयच ना आनी हेजेर मामलेदारूय कांयच एक्शन घेयना. गोवा 365 खातीर अमर चावरिया. परतून एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत पळया उरिल्ल्यो खबरो.
पेडणे पुलिशेन जम्मू काश्मीराच्या नागरिकाक अटक करून त्याच्याकडल्यान चरस ताब्यात घेतलो. हरमला सी ब्रिज शेकात काम करपी एका मनशा कडल्यान तांकां हे विशीं म्हायती मेळिल्ली अशें पुलीस निरीक्षक जीवबा दळवीन गोवा 365 सांगलें. पुलीस निरीक्षक जीवबा दळवीच्या नेतृत्वाखाला पुलीस पथकान ही कारवाय केली. जम्मू काश्मीरातल्या बारामुल्ला हांगासरल्या फैजल अहमद हाचे कडेन 5,000 रुपया किमतीचो चरस सापडलो. NDPS कायद्याच्या 20B कलमाखाला पुलिशेन दुबाविता आड गुन्यांव नोंदयला. PSI संजीत कांदोळकार, कॉन्स्टेबल रवी म्हालोजी, विनोद पेडणेकार, प्रवीण महाले आणि अनिश कुमार पोके हांच्या पुलीस पथकान ही कारवाय केली. पेडणे पुलिशेन हरमला धाड घालून जम्मू काश्मीराच्या एकल्याक अटक केलो. फैजल अहमदा कडल्यान पुलिशेन 5,000 रुपया मोलाचो चरस जप्त केलो. NDPS कायद्याच्या कलम 20B खाला गुन्यांव नोंदयला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. नदर घालुया गोंयच्या तापमानाचेर. हवामान खात्याचो अदमास सांगता फुडले 5 दीस गोंयचें तापमान सामान्यच उरतलें. मळब नितळ आसतलें पूण सांज वेळार वातावरणात दमट जावं येता. चडांत चड तापमान 34 डिग्री जाल्यार उण्यांत उणें 22 डिग्री सेल्सियस आसतलें. बिरेस्तारा वातावरण सुकेच आशिल्लें. उण्या तापमानात तितलोसो बदल जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. पणजे सगळ्यात उणें 21.4 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. वातावरण सुकेच आसतलें, मळब निवळ आसतलें. सांज वेळार दमट पडूं येता. चडांत चड 34 आनी उण्यांत उणें 22 डिग्री सेल्सियस तापमान आसतलें. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाचेर जैत जोडटले जाल्यार दवरचें पडटलें सोशल डिस्टन्स, करचो पडटलो मास्कांचो वापर. दवरुया भान भलायकेचें सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.